जे इनिशिएटिव्ह घेतलेलो प्रोग्राम जे ग्लोबल प्लॅटफॉर्माचेर योगा आहे प्रत्येकाच्या घरात एक वेगळ्या तरेन आपल्या जिवनात एक परिवर्तन हाडपाक आमच्या जिवनाची क्वॉलिटी एक वेगळे एक सुदार करून घेवपाक कितलेय दुयेंस जे आसता ते योगाच्या माध्यमांतल्यान आमी ते नियंत्रणान हाडूंक शकता, काही गोष्टी आमी कंट्रोलान हाडूंक शकता, काही गोष्टी आमी काढू शकता आमच्या सिस्टमांतल्यान. आनी देशाचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजीन जे सुरू केल्ले आयज ग्लोबल प्लॅटफॉर्मार जगभर आयज इंटरनॅशनल योगा डे एंड आमी साजरो करता. आनी गोंयांत आमी ठरयलें की सगळे कडेन योगा साजरो करता प्रत्येक कडेन वेगवेगळ्या तरेन. आनी आमी ठरयलें की आमच्या माध्यमांतल्यान आमचे हेल्थ आयुष डेप्युटी डायरेक्टर आनी आमचे वुमन एंड चायल्ड डिपार्टमेंट आमी चायल्ड केअर इन्स्टिट्यूशनचे आमचे सगळे भुरगे तांकां घेवन आमी योगा साजरो करता आनी तांकां बी इनवॉल्व करपाची गरज आसा. आनी म्हणून आयज तांच्या बरोबर योगा साजरो करपाक आमकां संदी गावली. आनी देशाचे प्रधानमंत्री जे विचार आहा ते इवन ल्हान भुरग्यां पर्यंत पावपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो. गोंय राज्यांत सकाळी मुख्यमंत्री आयज श्यामाप्रकाश मुखर्जी स्टेडियमांत त्यांनी आयज योगा डे साजरो केलो. आनी आमी आयज हांगा चायल्ड केअर इन्स्टिट्यूशनाचे जे सगळे भुरगीं जितके आमी कॅपॅसिटी हॉलान आमी करूं शकले ते आमी करपाचो आमी आयज साजरो केल्लो आसा. आनी हे मेसेज सगळे कडेन आनी हांवें सांगले प्रमाणे उद्देश इतलोच आशिल्लो की हे मेसेज इवन ल्हान भुरग्याच्या जिवनात तेजो एक वेगळ्या तरेचो तेजो कसो वापर करपाचो तोच आमचो एक मेसेज आमी फुडें व्हरपाचो आमचो प्रयत्न. हेल्थ डिपार्टमेंट हॅज प्लॅन टू योगा अवेअरनेस आसा. योगा इन्स्ट्रक्टर आसा सगळे कडेन आसा. योगा इन्स्ट्रक्टर आमचे प्रधानमंत्रीचे स्किमीच्या माध्यमांतल्यान आयुष डिपार्टमेंटच्या माध्यमांतल्यान केले वयता सगळे कडेन. आनी आमी ते बऱ्या पद्दतीन ते आनी वाडोवपाचो आमचो प्रयत्न आसा. आयुष डिपार्टमेंट वेगळ्या तरेन एक फोकस एरिया घेवन आमी फुडें व्हरपाचो आमचो प्रयत्न. ताच्या वर प्रत्येक बिल्डींग जे आहे तिथे एक पॅरामेडिक आणि एक एईडीचं एक इन्स्ट्रुमेंट लहान असायलाच पाहिजे. एवढे मोठे प्रकल्प जेव्हा येतात आणि एमर्जन्सी रिस्पॉन्स सर्व्हिस आम्ही कसं हे करू शकतो ते क्रीडाचे एक सजेशन होते की 50 फ्लॅटच्या वर तुम्ही ते करायला पाहिजे. ते आम्ही करतो. या असेंब्लीमध्ये पब्लिक प्लेसवर लाईक बस स्टँड बिल्डिंगमध्ये रेसिडेन्शियल कॉम्प्लेक्समध्ये बाकीकडे आमचे 108 आहेत. 108ची संख्या वाढवायला पाहिजे. आमच्याकडे 25 ॲम्ब्युलन्सेस कमी पडतात. तो प्रपोजल प्रस्ताव मुख्यमंत्रीकडे पाठवलेला आहे आणि ते पास करून घ्यायचा आमचा प्रयत्न चालू.